नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार आनी आज डेफिनेटली आमी इशू डिस्कस करतात तो म्हळ्यार गोंयाक लायिल्लो एंट्री टॅक्स आनी त्या एंट्री टॅक्साक लागून जाल्लो वाद. आनी खंय वतात आमी ह्या वादांतल्यान मुखार? खरेंच गोंया भितर भाजी कमी पडटात काय कितें? दूद सारकें पावतलें काय कितें? तुमच्या आमच्या जिणे कडेन निगडीत अशे हे प्रश्न कितें जातले हाजेर भासाभास करतात. पयलीं आसात म्हजे बरोबर आनी सकाळीं विधानसभेक मातसो बोवाळ घालो ते विरोधी पक्षाचे अलेक्स रेजिनाल्ड स्वागत आनी एक दुसरे आसात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन किरण कानोळकर. तुमचें स्वागत. हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. गव्हर्नमेंट क्लियर सांगता की भाजी आसात, प्रायसीस वाडली नात, तरी आसतना एज अ ओपोजिशन तुमी पॅनीक कित्याक क्रिएट करपाक पळयतात? See, our job of an opposition is to be constructive. Time and again we have been saying that we have not opposition just for the sake of opposing. Now, entry tax is something which is questionable. For simple reason that I'll give one small example. Let me just go back and remind let's go back the memory lane. What happened to Lok Ayukta? CM is on record that Lok Ayukta amendments were given by Sudarshan Reddy. CM is on record it is the best amendment available in the world. Aplagi Shempadi, meow meow. Okay. Now again today, what happened? He gave a reply. Reply म्हणाला अशें तशें इतली भाजी जाली आपण इतले मार्केटाक गेलो इतली देंवली. मागीर आनीकूय गोश्ट म्हणली फ्रिजीन म्हणाला लोकांनी दवरला 10 दीस प्रॉब्लेम ना. सो आतां न्यू स्कीम फ्रिजी दिवपाच्यो. That is the big question. Why are you creating panic? One second. Why are you creating an issue saying that government is saying there is no panic? You are saying this is wrong. I am not creating any panic. But ultimately in every field, any tax घालता कोणो businessman लॉसान चलोवपाक कोन्ना. तुवें कितें 1 रुपया टॅक्स घायली तो 2 रुपया लोकांचे पावयतलो. So this is one way Parrikar is going to be responsible for inflation. Inflation कित्याक म्हणटा हांव? Because all schemes केले. एक स्कीम केलो ती ग्राह आधार केलोली इन्फ्लेशन बीट करपाक. तूं इन्फ्लेशन बीट करपाक स्कीम करता काय इन्फ्लेशन इन्क्रीज करता आनी एक स्कीम करता? Is it not right and proper? To sang as an opposition, should I not criticize this move which will create another scheme and create more liability and on the contrary will create inflation? And giving schemes to only the BJP cadre? So I am clear. Whatever I have done in interest. There have been good people who have said that it is unconstitutional. There has been experts to say. There have been people who matter have given their views. You have to take all these stakeholders into confidence. It's our job. When he was in the opposition, just imagine if he was in the opposition, what he would have done. He would have brought the house down. That's it. कितें आहा परिस्थिती? कारण एक ही गजाल लोकांची डेफिनेटली तकली आसा की एका गाडयेचे 500 रुपये पडले, 1000 रुपये जर घेतलो तर खंय तरी प्रायसीस वाडटले. ही पहिली गजाल. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ब्लॉकेडाची जी फाटली 4 दीस सामकी टसलच चालू आसा. तुम्ही कॉन्फिडंटली सांगतात की आमी भीक घालची ना म्हणून हांकां, ते म्हणटात की आमी गाडयो धाडची ना म्हणून. खरें म्हणचे हो जो एंट्री टॅक्स जो आमचे 10 टन मेरेन 500 रुपया बसयल्लो आहा आनी हाचें कॅल्क्युलेशन जर पळयलें जाल्यार पर केजी 5 पैसे पडटा असो जर कॅल्क्युलेशन धरलें जाल्यार. आनी दुसरी गजाल जी म्हटली की आमी भीक घालचे ना किंवा ब्लॉकेज आहा म्हणटा जाल्यार आयज मेरेन कसलीच ब्लॉकेज जाल्ली ना. ब्लॉकेज जाल्यार म्हणटा ती ही गोश्ट खोटी आहा. कारण आयज सुद्दां आमच्यो हॉर्टिकल्चराच्यो गाडयो बिंदास येयल्ल्यो आहा, बाकीच्योय गाडयो बिंदास येयल्ल्यो आहा. आनी जे भाशेन आमच्या सीएमान सांगलेलें आहा की आमी सोल्युशन काडटा, हाचेर आमी सोल्युशन काडटा तेन्ना थोडोसो तेंच्यांनी एक पाशियेस काडपाची गरज आसा. कशें आसतलें सोल्युशन इन सेन्स टॅक्स हो आसतलोच तांकां, पूण तेंच्यो डेली ट्रिपी आसलेल्या कारणान तांकां एक पास मेळटलो आनी ताजो रेट कमी आसतलो. रेट कमी म्हणजे एक म्हयन्याचो पास आसलो, ताचे मागीर कितलेय ट्रिपी मारात तुमी, यो वच कितलेय कर किंवा कितेंय कर जाल्यार तितूनसून एक कितें तरी रिड्यूस करून एक तांकां जशी कमी पडटा ते भाशेन तो पास आसतलो. आनी दुसरे जे मागीर तुमी जर अशें म्हणटात की इतली क्लियर जर तुमी तांकां सांगतात तरी आसतना ते आडमुठे धोरण घेवन कित्याक बसल्यात? ना, हितून कितें आहा, हितून जे ट्रक ओनर आहात थंय किंवा ट्रकवाले आहा किंवा आमी बेळगांवचेच हांव उलयतां, तर बेळगांव किंवा कोल्हापूर हांचो कसलोच प्रश्न ना. आमकां हॉर्टिकल्चराक जे आमचे 33 गाडयो येता हांचो तर कसलोच प्रश्न ना. हांच्यांनी सरळ सांगलेलें आहा ना आमी तेंच्या स्ट्रायकान सहभागी ना. आतां हातून जालां कितें, थोडे जे लॉजिस्टीकवाले आहा, लॉजिस्टीक म्हणजे इन सेन्स तेंच्यांनी कोणी टेंडर घेवन सप्लाय करपाचे एक अमूक रेटीक लोअस्ट बिडर जो आसलो तेंच्यांनी टेंडर घेतले आनी आयज ते शिमिटाच्या कंपनीक म्हणा, सम दूद कंपनी दुदाच्या वेवसायान म्हणा, स्क्रॅपाच्या वेवसायान हेंकां जे आहा हेंकां रेट वाडोवन मेळची ना.
तांकां खंयच एक बेनिफीट जावचें ना जे ते माल पोचयता तेजे कडसून किंवा उखलता तेजे कडसून तांच्या बोल्सांतल्यान पयशे वतले, त्यांच्या बोल्सांतल्यान पयशे वयतले म्हणून हे 4-5 जाण नेमके जे आहात पळय हेच हो बोवाळ घालता आनी हे दुसऱ्यांक पुजयता म्हणजे एकट्या करता यो यो तुमी आमकां सपोर्ट कर. पूण म्हाका दिसता ट्रकवाल्यांनी ठाम अशें थरयल्लें आहा, बेळगांवान तरी ठरयल्लें आहा की ह्या स्ट्रायकान सहभागी घेवचे ना. आनी दुसरें जर आमी अशें पळयलें जाल्यार एक ट्रकवालो आहा, एक ट्रक ओनर आहा किंवा ट्रक जाचो चलता तेका जर आयज 500 रुपया भरचे पडटा, एक तर तो सप्लायर भरतलो किंवा जो कोण घेतलो तो भरतलो. ट्रकवालो आयज जर 8,000 भाडें घेता जाल्यार ताका 8,500 भाडें करून घेतलो तो. हितून प्रश्नच येयना ट्रकवाल्यान रागार जावपाचो प्रश्नच येयना. यू कॉल्ड इट अनकॉन्स्टिट्युशनल. अनकॉन्स्टिट्युशनल जेन्ना म्हणटा की तूं सरकारान केल्ली एक गजाल जेन्ना तूं सरळ अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा, इट्स अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. कित्याक अनकॉन्स्टिट्युशनल? सी फर्स्ट CM has not replied. आज रिप्लाय he has not replied. बाबा आपण नोटिफिकेशन केल्लें तेजे फायनल नोटिफिकेशन काडलां, ऑब्जेक्शन सजेशन कितें येयलां कांय उलयलें ना. तो फक्त आपल्यागे दादागीर उलयल्या. आपण अशें करतलो, पेट्रोल आपण इतली देंवयल्या आनी ट्रक जो तर भितर येयलो ताका इतलो फायदो जातलो पेट्रोल घायल जाल्यार बाबा ह्यो कोल्याक आनी बंद कर. मुगे रिक्वेस्ट तुका, कम टू द ग्राउंड रियलिटी, try and solve the problem of the people. Don't increase Why the problem. unconstitutional? Unconstitutional. Why unconstitutional? Because it looked like there is a funny way of putting it. It looks like you want to create a divide between the other state and our state. Entry tax म्हणटी हुई इंडिया कना. Tax is high, specific purpose. Entry tax म्हणटी ना भायल गाडी गोंयांत येवपाक, भायली रजिस्ट्रेशन गाडी गोंयांत येवपाक ताका टॅक्स लावप हुई म्हणटी ना. You could have done it in a better way. Tourism infrastructure tax करपाक आली, जायत करपाक आली. He's in a hurry. Border tax लावपाक he's in a big hurry. He says there is no financial problem, but he seems to be in a big hurry. He's all contradiction. Entry tax ना म्हणून one second. गाडयेन you will be given an opportunity. मागीर सांग, तूं जर गाडयेन जर भोंवला आसतलो, जे कोण फ्लायटीन पळय सदांच फ्लायटीन फ्लाय करता तांकां हें कांय कळपाचें ना. तूं जर स्वता गाडयेन भोंवला आसतलो, जर हांगरसून कोल्हापूर, हांगरसून पुणा किंवा हांगरसून बेंगलोर अशें जर तूं गेला आसतलें जाल्यार तुका कळटलें टोल टॅक्स आहा, टोल टॅक्स, हायवे टॅक्स बाबा. अरे बाबा हायवे टॅक्स आमी हायवे टॅक्स घेयना. हायवे टॅक्स घेना का हाल आमगे 4 लेनिंग जातले तेन्ना टॅक्स घेतलो, दीस प्लस दॅट करतलो. ना ना पण जेन्ना दुसरे आयज आमी जर हांगासर आमी जर गोकर्णा भितर सरात गोकर्णा आमी टेम्पलान वचत जाल्यार थंय आमकां थांबयता 50 रुपया घेता. प्रत्येक राज्यान आपापले जे ट्युरिस्ट पॉइंट आहा वो कितें आहा थंय प्रत्येक हितून टॅक्स. I have not said you don't take that. I have not said you don't take that. Start the proper definite tax. Say it is for tourism infrastructure. Say for something like how other states have it. They have it for tourism related sectors. आमकां हो टॅक्स जाय जे हांगासर ट्रकवाले नो खास करून आमकां गोंय आमचें नितळ दवरपाक जाय. खास करून जे भायले ट्रक येता, तू जर ते फोंड्या हायवेचेर तुगे सीएम उलयलो सीएम उलयतलो उलयता केन्ना तू उलयतली नो सगळेच गजाली आज उलोवपा जाय आशिल्लें. व्हेरी इम्पॉर्टंट आज हावजा उलोवपा जाय आशिल्लें. एकच मिनिट. फोंड्या जेन्ना हायवेचेर जे ट्रक पार्क करून दवरता आनी सकाळीं जी वचून ते घाण करतात पळय, ही साफ करपाकूय लागून ह्या टॅक्साचो एक आर्ग्युमेंट कितें आसा जो ताणें काडिल्लो जंय तो कॉन्स्टिट्युशनली म्हणटा की स्टेट बॉर्डरीचेर टॅक्स घालप बरोबर न्ही. बिकॉज यू कॅनॉट एक इंडियन सिटीजनाक एक इंडियन स्टेटीक भितर सरपा खातीर यू कॅनॉट आस्क हिम टू पे. दॅट इज द बेसीक थिंग. थंय ते अनकॉन्स्टिट्युशनल जाता. हो आर्ग्युमेंट तुमी कशें टॅकल करतले? फाल्यां समजा कोणी कोर्टाक गेलो ही गजाल घेवन वचो न्ही आनी कोर्टान जर ठरयलें जाल्यार तेन्ना विचार करचो. आयज जो आमकां आमच्या सरकाराक दिसता, आमच्या सीएमाक दिसता हें बरोबर आहा वो ताणें अनकॉन्स्टिट्युशन अशें कांयच करूंक ना. प्रत्येक स्टेटीक रायट आहा. प्रत्येक तुका इवन लोक आयकता तशें उलयता सीएम तेजेर कितें टेका तुगे लोक आयकताचो प्रश्न वेगळो. तुम्ही कितें म्हणटा? रायट म्हणटालो आपण रायट म्हणटालो हो योग्य आसा कारण कोर्टान प्रूव्ह केलो काय ना तू रॉंग म्हणटालो. पेट्रोल देंवयले हांगासरले जेन्ना पेट्रोल देंवयले तेन्ना आमचे सुद्दां सजेशन आसलें की भायल्यो गाडयो येतल्यो हाचो पेट्रोल कोणाक देंवयले गोंयच्या लोकां पासत. पार्टीचो मॅनिफेस्टो कितें आसलो गोंयच्या लोकां पासत आसलो, कर्नाटका किंवा महाराष्ट्राचे नासलो. तर बॉर्डरीचेर जे पेट्रोल पंप आसले हेंचे 25 आमची मर्जी न्हू. सरकार आमचो येयल्लो आहा. आमी आमच्या लोकांक जे वचन दिल्लें वो प्रॉमिस केल्लें ते आमी दितले. जितून आमकां कोणाचें सजेशन खंयच्याय एका भारतीय नागरिकाक भारतांतल्या एका राज्या भितर सरपाक टॅक्स भरचो पडत किंवा टोल भरचो पडत ही चुकीची गजाल न्ही.
ना म्हाका अशें दिसना प्रत्येक राज्याक आपले कितें तरी ठरोवपाचे अधिकार आसा आनी त्या अधिकारान आमी हे ठरयल्ले आसा. तुमकां जर कोणाक दिसता आसत खंयच्या ट्रकवाल्याक दिसता आसत किंवा आमचे ऑपोजिशनाक दिसता आसत की हे अनकॉन्स्टिट्युएन्शियल हेजेर आहा जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य कोर्टाक वयचें. डोंट यू फील दिस इज दादागिरी तूं जाय जाल्यार कोर्टाक वचूं. प्रत्येक जाणीक एक मनशाक गोंयच्या मनशाक सामान्य मनशाक तेगे व्यू घेनासतना तूं जाय हांव सांगता हितून गोंयच्या लोकांक कसलोच त्रास जावपाचो ना. तूं म्हणटा कित्याक तूं रुलींग आहा, तूं म्हणटा आतांच की रुलींग आपल्या नाका सजेशन्स एक डेमोक्रेसी वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेसी. एक गजाल जी सीएमान दॅट इज वाय आज डिफरन्सेस जाता. एक गजाल जी सीएमान सांगली, एक गजाल जी म्हाका तूं सांग, तांचो मुद्दो आशिल्लो की कोण ट्रान्सपोर्टर एकटी येतात एका अख्खी स्टेटीक ब्लॅकमेल करपाक पळयतात ऑन एन एंट्री टॅक्स. We expect opposition to stand by us when somebody else is trying to blackmail the state. 1 second, opposition can stand by you on a lot of issues, not the way दादागिरी is going on by Manohar Parrikar. ही कहली दादागिरी आज तोच सांगत ते भाशेन तो म्हणटा तूं जाय जाल्यार कोर्टाक वचूं. दॅट इज नॉट द वे. लेट अस सिट टुगेदर, लेट्स वर्क आउट अ सोल्युशन. डोंट से I will do it. Okay, I will hold it. One second. काबा करता. बोयसे आमी we'll discuss it. We'll see if we can make some. Okay, I'll keep it on hold. Let us do it. There's a way of doing things. Even on the mining thing, Dadagiri, I will do this, I will do that, I will show this fellow X scheme dili, X scheme dili. It is all piling up. So how can opposition be constructive to you for good things? Why? I'll tell you. Toriasona, everybody, the whole state is saying we are not united. The whole state is saying we are not doing our proper work properly. And just imagine if you were doing our work properly, what you would have said? You would have called us terrorists. Just because of this attitude of a ruling, you will keep aside interest of Goa. I am. When somebody is trying to blackmail your state, will you make a political issue out of it or will you support the government? Tell me one thing, in which way everybody is complaining against us that we are not doing our job properly. So how can you say we are going to tax लायला वो जो टॅक्स लायला वो आमच्या गोंयकाराक लागना आनी हाचो जो रेव्हेन्यू कितें येतलो वो आमच्या पक्को आमच्यान सांगूं येता की गोंयच्या डेव्हलपमेंटा पासत गोंयच्या लोकां पासत वो हाचो उजाड जातलो. तेन्ना ऑपोजिशनाक कोणाचे पडलेले आहा, गोंयकाराचे पडलेले आहा काय ह्या भायल्या लोकांचे पडलेले आहा जे होते रावतात आनी धमकी दिता हांगा सीएमा कडेन येवन बेजबाबदारपणान उलयता ह्या लोकांचे ऑपोजिशनाक पडलेले आहा काय गोंयच्या लोकांचे पडलेले आहा हे तेंच्यांनी सांगता. व्हेरी गुड. स्पेशल स्टॅटिस्टिक्स सायडीन झगडटाय, दुसरे सायडीन भायल्या लोकांक टॅक्स घेतात, तिसरी सायडीन स्कीम करतात. Ultimately, where are we going? Are we empowering our state or are we making our state dependent? Outsider and insider moha in an Indian country. So you are saying the government is creating a divide and nicely putting it. Like how 5 years Chief Minister went on complaining. Today he's saying they are all legal ghotalas. He went on telling 50-60 ghotalas. Today he's saying legal ghotalas. So like that, he is now making allegations and kaina. Okay. Government is trying to create that insider-outsider divide. That we are promoting बायले म्हणतात. Okay, let him respond. ना काय नव्हतं तुका बायलांचो मोग आहा बरी गोष्ट आहा पण हांव सांगता प्रत्येक गोव्हर्मेंटाक कायद्या प्रमाणे आपल्याक जाय तसो टॅक्स लावपाची मुभा आसा. मेजॉरिटी आहा न्ही 21 आहा जाय ते करपाचे. 21 आसा म्हणून न्हू प्रत्येक गोव्हर्मेंटाचो अधिकार तो जेका कोणाक ऑब्जेक्शन आहा तेंच्यांनी फुडें वयचें अशें काय ना. दुसरी गजाल सांगात जर लोकांच्या एकच मिनिट 2 प्रश्न आहेत. एक पहिलो म्हळ्यार आमची खरेच परिस्थिती कितें आहा फाल्यां समजा ब्लॉकेड जाली हाऊ लॉंग कॅन वी सस्टेन अँड वॉट आर अवर प्रिपरेशन्स. जे भाशेन फूड ग्रेन्स आहा हांव भाजी पालो दूध उलयना जे भाशेन फूड ग्रेन्स आहा उणो 22 दीस तो म्हयन्याभराचें सामान आमचे कडेन आसता आनी आसाय मार्केटान. आयजूच हांवूय फुड्यान आसलो सीएमान वेगळ्या मार्केटांनी खबर काडलेली आसा तर 22 दीस मेरेन आसा आनी 22 दीस मेरेन ते स्ट्रायक करूंक शकना. दुसरी उरलो प्रश्न भाजयेचो. भाजी आमी पयलींच सांगलेले आहा की आमी ट्रेनीन हाडपाक रेडी आसा. गोंयची गाडी वयता आनी घेवन येतात. व्हॉट इज द डिफरन्स? गोंयची गाडी ना सजमा तांच्यांनी ब्लॉकेज केली ना प्रश्न कहो उलयला ब्लॉकेज केली जाल्यार ब्लॉकेज केली आनी आमची ट्रेनीन हाडपाची तयारी आसा ही आमी पयलीं दाखोवन दिल्ली आसा. आनी जे भाशेन सजमा आयज थंयसर इलेक्शन चल्लेलें आहा कोड ऑफ कंडक्ट आहा आनी म्हाका दिसता हें सगळो प्रश्नच उद्भवचो ना आनी हांवें सांगले ते भाशेन बेळगांवान हो प्रश्नच ना.